परतून एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. सध्या पावसाळ्याची सुरवात जाल्ली आसा. आकाश काय तसो दिश्टी पडना, पूण तुमकां काय निराश जावपाचें कारण ना. आमी सगळो आकाश हांगा आमच्या स्टुडियोन हाडला. तुमच्या घरा पर्यंत तो आमी पावयतात आनी इंटरनेटाचेर, कंप्युटरांचेर, मोबायलाचेर, तुमच्या लॅपटॉपाचेर तुमी आकाश कसो पळोवंक शकतात, एस्ट्रॉनॉमी कशी शिकूंक शकतात. हे एक आमी म्हणया मनसून स्पेशलूच आमचो प्रोग्राम चालू आसा. म्हजे बरोबर आसात बाब विदेश खांडेपारकर, पणजी वेधशाळेंतल्यान ते हांगा मुद्दाम आयिल्ले आसात. आतां पर्यंत सेलेस्टिया हे तुवें आमकां दाखयलें विदेश. आतां फुडलो सॉफ्टवेअर तुवें आमकां मॅप ऑफ द स्काय म्हणजे कार्त द सियल दाखोवपाचो आसा. ताज्या बद्दल आमच्या दर्शकांक थोडेशे डेमो दी. सो तांकां तोय बी कसो डावनलोड करपाचो तें सगळें शिकय. कार्त द सियल होय बी फ्री सॉफ्टवेअर. ओके. इंटरनेट गुगलानूच परत गुगलानूच वचून पयलीं कितें करपाचें, गुगलान वचपाचें आनी मागीर कार्त द सियल मारीत जाल्यार ओके ही पेज डावनलोड जाता. सो हे सॉफ्टवेअर ओपन जातकीर अशें जाता. हे फाटले सेलेस्टिया भशेन हे तितले ग्राफिक्स ना, कलरफुल ना, सामको एक टूर केल्ल्या भशेन दिसना. सो म्हाका दिसता हे सॉफ्टवेअरांतल्यान आमी आकाशान वचूंक शकनात. ना, जमनीर रावन आकाश काय दिसता ते हेजेर पळोवंक मेळटा. म्हणजे प्रॅक्टिकल एस्ट्रॉनॉमी. हय. तर हाजे नॅव्हिगेशन आनी हाजे कितें मेन पॉयंट्स आसा ते सगळे आमकां एक्सप्लेन कर. हेजें नॅव्हिगेशन सामकें सोंपें. पयलीं म्हणल्यार जशें सगळ्या सॉफ्टवेअरांक करचें पडटा तशें हांगासर तेका इनिशियल सेटींग करचें पडटा. एक घड्याळ कशी दिसता, ही टायम हांगा सायडीक घड्याळ दिसता न्ही. ना, तेच्या सकयल एक एरो कसो आसा, एक ब्लॅक एरो. ओके. हांगा ऑब्झर्वेटरी म्हणून येता. ओके. सो द पोझिशन ऑफ ऑब्झर्वेटरी म्हणजे ज्या जाग्यार रावन तुमी ऑब्झर्वेशन करता त्या जाग्याचो लॅटिट्यूड आनी लॉंगिट्यूड हांगा पयलीं म्हणजे जे कडले आमी ऑब्झर्वेशन करता ती आमची ऑब्झर्वेटरी. हय. ओके. सो ऑब्झर्वेटरी ऑप्शनार वचपाचें. हय. आनी सेटींग कशें आतां आमी गोंयान करता जाल्यार आमच्या दर्शकांनी कधी सेटींग करपाची? आमचो लॅटिट्यूड घालपाचो. 15.29 15.4 असो आसा. सो गोंयचो लॅटिट्यूड कितें आसा? 15.29 नॉर्थ, पणजेचो सांगता तुमकां. सो तुमी नोट करात, 15.29 हो गोंयचो लॅटिट्यूड आसा. एप्रॉक्सिमेटली पणजेचो 15.29 हो लॅटिट्यूड तुमी हांगा फीड करपाचो नॉर्थ. जालें? आनी गोंयान अशें खंय गेलो जाल्यार तितलो व्हडलो चेंज जावचो ना. गोंय इतलें ल्हान आसा. ओके. आनी लॉंगिट्यूड 73.43. ओके. आनी ईस्ट लॉंजिट्यूड आसा 73.43 ईस्ट. हे सिलेक्ट करपाचें आनी ओके करपाचें. मागीर टायम. सो ही सेट जाली स्काय गोंयची. टायम इनिशियली कंप्युटर क्लॉकाच्यान डायरेक्ट घेता. सो ना जाल्यार हांगा सेट करूं येता. सपोज जर तुमकां खंयच्या दुसऱ्या डेटीचो स्काय पळोवपाक जाय जाल्यार हांगासर यूज सिस्टम टायम आसा ते ऑफ करपाचें आनी हांगा जाय तसो टायम सेट करपाचो. म्हणजे विदेश हे ऑप्शनान डेट एंड टायम ऑप्शनान तुमी फ्युचराची स्काय आनी पास्टाची स्काय पळोवंक शकतात. सगळे हांगा आसा. एडी आनी बीसी. एडी आनी बीसी. ओके. म्हणजे बिफोर क्रायस्ट. हय. सो 3-4 हजार वर्सां फाटलो स्काय दिसता. ओके. ते बरें आसा. सो ते जालें. आमी आतां सद्या सिस्टम टायमींग यूज करया, करंट टायमींग. ओके. मागीर हांगा रायट सायडीन जर तुमी पळयलें ZNESW हे ज्या डायरेक्शनान तुमी पळयता नॉर्थान जाल्यार नॉर्थ क्लिक करी जाय नॉर्थाची स्काय येतली. तेका टायम आमी करचो पडटलो मातसो. आतां दिसाचो टायम आसा. सो तुवें कितें केलें, टायम रातचो सेट केलो. सो सद्या आमचो जो आतां प्रोग्राम चल्ला हो दिसाचो टायम आसा. तो चेंज करून तुवें रातचो टायम हाडलो. ओके. सो आज राती स्काय अशी दिसतली. अशी स्काय आसतली. ही आसा ही सावथान अशी दिसतली, वेस्टाक अशी दिसतली आनी झॅड म्हणल्यार झेनीथ, माथ्या वयर अशें स्काय दिसता. ओके. सगळ्यान वयर झेनीथ वयर. ओके. अशी स्काय दिसता. सो हांगा जर ह्या डिग्रीज आसा ऑप्शन ते स्काय झूम करपाक. 1 डिग्री म्हळ्यार सामको झूम जाल्लो आसा आतां. म्हणजे जितलो भाग तुमकां आकाशाचो पळोवपाक जाय, 1 डिग्री भाग, 5 डिग्री भाग, तितलो तुमी विंडोन हाडूं शकतात. त्या सायडीन ऑप्शन क्लिक करपाचें. सो हांगा सिंपल म्हाका दिसता हांगा स्क्रिनाचे तिनूय सायडाक ऑप्शन आसात. ते 1 बाय 1 सगळे पळोवन आमी 1 बाय 1 क्लिक केल्यार आमकां कळटलें. सेल्फ स्टडी करपाक जाता. व्हेरी इजी. आनी बाकीचे सगळे ऑप्शन आसा ती दुसऱ्या सॉफ्टवेअराच्या भशेन यूज करपाक शकता. इजी. पूण हाजो स्पेशालिटी कितें? कार्त द सियल हेजे स्पेशालिटी म्हणल्यार कॅलेंडर. हांगा एक ऑप्शन आसा कॅलेंडर कसो. वयर कॅलेंडर हे ऑप्शन आसा. हे कॅलेंडराचेर क्लिक करीत जाल्यार हो विंडो ओपन जाता. ओके. आनी हांगा वयर तुमी पळयतले ट्वायलायट, प्लॅनेट्स, कॉमेट्स, सोलर एक्लिप्स, लुनार एक्लिप्स आनी आर्टिफिशियल सॅटेलायट्स. सो हेतून तुमकां फूल प्रेडिक्शन्स मेळटा. सनरायज केन्ना जातलो, केन्ना सेट जातलो, मून केन्ना रायज जातलो, पंचांग मेळटा. पंचांग कशें सगळे टायमींग, रायज केन्ना जातलो, केन्ना सेट जातलो, सगळे कितले दिसाचे जाय तितले काडूंक मेळटा. म्हणजे सबंद हाजी आकाशाची जे दिसपाची आसा ताची कुंडली मेळटली सगळी. ओके. व्हेरी गुड. सो हांगा डेट फ्रॉम केन्ना तो केन्ना पर्यंत जाय. सो जून म्हयन्यान आकाशान कितें दिसतलें हेजो हो आमी टायम पिरियड सेट केलो हांगासर. आनी दर्या प्लॅनेट्स
प्लॅनेट्सान सन सनच धरुया, सनाचे सगळे टायमींग मेळटले आमकां. रिफ्रेश करूया. सो ही सबंद लिस्ट येता. सो तू कितें केलें, सनरायज आनी सनसेटाचे जून आनी टायमींग. हय, म्हणजे केन्ना सुर्याचो उदय जातलो, अस्त जातलो, इवन चंद्राचो कळटा. चंद्राचोय कळटा. चंद्राचो उदय अस्त सगळे, आनी फेजीस ऑफ द मून तेय कळटा सगळे. ओके. आनी हे उरिल्ले ऑप्शन्स कितें आसा, हांवें ते वाचले आर्टिफिशियल सॅटेलायट्स. आर्टिफिशियल सॅटेलायट्स कितें ऑप्शन. आर्टिफिशियल सॅटेलायट्स स्कायन जशे आमच्या पृथ्वी भोवती खुबश्यो आर्टिफिशियल सॅटेलायट्स फिरत आसतात. आनी केन्ना चुकोन सांजेच्या वेळाचेर चडशे 8 पयलीं ते आमकां एक ल्हानसो स्टार असो मूव जाता कसो दिश्टी पडटा स्कायन. सो त्यो केन्ना दिसतल्यो तो टायमींग तेंचो ते सुद्दां हांगासर डिटेल मेळूंक शकता. पूण तेका इंटरनेट जाय पडटा. तर विदेश आर्टिफिशियल सॅटेलायट सुद्दां इंटरनेटाक कनेक्ट करून आमी आमचो कंप्युटर ते डावनलोड करपाक शकतात. पूण हाजो उपयोग असो कितें जातलो आर्टिफिशियल सॅटेलायट्स. हेजो उपयोग म्हणल्यार आतां भुरग्यांक जशे स्कूल स्टुडंट्सांक तांकां इंट्रस्ट आसा आर्टिफिशियल सॅटेलायट्सच्या बद्दल ट्रॅकिंग करपाक. सो हांगासर तांकां रेडीमेड प्रेडिक्शन गावतले. सो एक्चुअल मागीर तो टायम हे करून ते तांकां ते नोट करूं येता. म्हणजे भुरग्यांनी स्कुलान एक प्रोजेक्ट म्हणून सुद्दां घेवपाक शकतात की आकाशान सॅटेलायट्स कितें दिसतले. तर सकाळी दनपारां जर बसून हे ऑप्शन काडून पळयलें कार्त द सिएलान आज सांजच्या आकाशान 7 ते 9 कितें सॅटेलायट दिसतले ते नोट केले आनी एक्चुअली वचून आकाशान जर आमी पळयलें हाजेर टॅर्रासा वयल्यान ते दिसतली सॅटेलायटां. खरी मुवमेंट आमकां दिसतलो. ओके. सो हे सगळे वेगळे वेगळे ऑप्शन आसात जे आमी एस्ट्रोनॉमी खूब एक्सायटींग आनी प्रॅक्टिकल करून शिकपाक शकतात विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट सॉफ्टवेअर्स. मोबायलांचेरूय बी एस्ट्रोनॉमी आमी करपाक शकतात. सो तें तुवें आमकां सांगिल्लें दाखयता म्हणून. सो ताज्या बद्दलूय थोडें आमकां एक बारीकशें एक ट्रेलर दी की मोबायलाचेर म्हणजे असले मोबायलांचेर जाता. ना, एंड्रॉयड मोबायल आसा, एंड्रॉयड किंवा आयफोन आसता. एंड्रॉयड आनी आयफोन. ओके. भुरग्यां कडेन सगळें आसता आजकाल. सो तांकां एप्स येता. एप्स येता. बरोबर. सो ते डावनलोड करून मोबायलाचेर घातले जाल्यार मोबायलाचेर एस्ट्रोनॉमी कशी शिकप तें बी आमकां दाखय. मोबायलाचेर एंड्रॉयडाचेर खास करून गुगल प्ले म्हणून आसा आनी तेजेर तुमी तेज्या सर्च ऑप्शनान एस्ट्रोनॉमी म्हणूनच मारीत जाल्यार एस्ट्रोनॉमीक रिलेटेड खुबशे लिस्टूच येता. व्हडली एक लिस्टूच येता फोनाचेर. हय. ओके. सो आनी तितून सगळ्यांक एक इंट्रस्टींग म्हणल्यार स्काय मॅप. जशें आमी आतां एक मॅप स्काय मॅप पळयलो कार्त द सिएल तसो स्काय मॅप पूण वो इंटरॅक्टीव लायव्ह स्काय मॅप कसो. सो मोबायलाचेर ऑन करून तुमी जर मोबायल असो स्काया कडेन धरलो जाल्यार जे एक्चुअली जी नक्षत्रां फाटल्यान स्कायाचेर आसा तीच हांगा दिसतली तुमकां लायव्ह. सो म्हणजे स्काय शिकपाक मदत करता. सो आमकां मेन म्हणजे असले एंड्रॉयड फोन जाय आनी एंड्रॉयड फोनाचेर हो एप्लिकेशन आमी घेवपाचो. एप्लिकेशनाचें नांव कितें स्काय मॅप. आनी तो ऑन केलो की एप्लिकेशन आमी जर मोबायल फोन असो धरलो आकाशान तर आकाशान जे वस्तू आसा ते हांगा दिसतले. सो आमकां ते स्काय स्टडी करपाक हेल्प करता. तेंची नांवां बीन सगळे थंयसर येता मागीर स्क्रिनीचेर मोबायलाचेर येता सगळे. हे जेन्ना सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केले इनिशियली तेका सेटिंग करचें पडटा. जर हे GPS ऑन आसत जाल्यार ऑटोमॅटिकली लॅटिट्यूड लॉंगिट्यूड सिलेक्ट करता आनी सारकें हें जाता. नाजाल्यार मागीर मॅन्युअली घालचें पडटा जशें आमी फाटीं सॉफ्टवेअराक घातलें तशें घालचें पडटा. सो हे सगळे तरेचे सॉफ्टवेअर आसा जे आमी एंड्रॉयड फोनाचेर डावनलोड करूं शकतात. ओके. लॅपटॉप बी कंप्युटर बी कितें आसा मातसो हेवी आसता पूण मोबायल फोनाचेर आमी इजिली एस्ट्रोनॉमी करूं शकतात. तो असो दिसता गुगल स्काय मॅप. ओके. हो गुगल स्काय मॅपाचो होम पेज. ओके. अशें. आनी हें कितें दिसता सायडीक. ही जी दिसता ती कॉन्स्टलेशन्स जी हाजेर तुमकां स्काय मॅपाचेर दिसता. अशीच कॉन्स्टलेशन लायन्स आनी स्टाराची नांवां सगळें येता तेजेर. हो दुसरो सॉफ्टवेअर दुसरो ॲप. अशें हांवें म्हणलेलें की खुबशी एक लिस्टूच येता व्हडली. तितून म्हाका हो एक ॲप सापडलो लुनार फेजीस. लुनार फेजीस हे एस्ट्रोनॉमी शिकतल्या मनशाकूच न्ही पूण जनरली सगळ्यांक जाय गरज आसता. अमास पुनव केन्ना पुनव केन्ना. सो हे डायरेक्ट तुमचे मोबायल ऑन केलो की मोबायलाचेर तुमकां फूल कॅलेंडरूच मेळटा. लुनार फेज केन्ना अमास जातली केन्ना आज पणजेच्यान कितें दिसतलें चंद्र कितें दिसतलो तें सगळें कळटा. हो आनी एक ॲप. ओके. हो आनी एक ॲप येता प्लॅनेट्स इन्फो. सनाचे रायज आनी सेट टायमींग तेजेर मेळटा. आनी प्लॅनेट्स बाकीचे ही लिस्टूच मेळटा सारकी. मून केन्ना रायज जातलो मर्क्युरी केन्ना रायज जातलो केन्ना सेट जातलो. सो हे सगळे रायज एंड सेट ऑफ डिफरंट प्लॅनेट्स इन द स्काय. सो हे टायमार आमी जर हे स्काय एक्चुअली पळयलो तर हे प्लॅनेट्स आमकां एक्चुअली दिसतले. सो म्हाका दिसता की एस्ट्रोनॉमी आनी आमच्या मदीं फक्त एक फरक आसा एक एंड्रॉयड फोनाचो. एक एंड्रॉयड फोन आनी ॲप हातान आयले की एस्ट्रोनॉमी सगळें शिकूंक शकतात. इट इज सो इजी. Hey, Space Cadets! Here are 6 apps to help you get the most out of astronomy. The first is Spacecraft 3D for iOS.
Created by NASA, it's an augmented reality application that lets you learn about a bunch of spacecraft that are used to explore our solar system. Next up is the NASA app for iOS and Android, which is of course a staple for anyone interested in astronomy. The NASA app includes most everything you can find on NASA's website, including their current mission information, details on how you can catch a glimpse of the International Space Station. For Androiders, Google has an app called SkyMap, which has actually been around for a while now. But what's really cool about it is that it's open source, so anyone can take the code and do whatever they want with it. Basically, it displays an easy-to-read map of the sky, including constellations, enhanced pictures of nebulae, and information about what you're gazing at. All right, next up we have Pocket Universe Virtual Sky Astronomy for iOS. This is another AR app that uses your phone's built-in compass and camera to expose the universe. Your specific location is found automatically, directing you to visible constellations, planets, and moons. You can also keep track of lunar phases, position of the sun, moon, and other planets, and even some fun Game Center quizzes to keep your knowledge fresh. This app is also optimized for the iPhone 5's larger screen. Next, there's Moon Phase Pro. This is an interactive moon phase calendar for Android. What we like about this one is that two-finger rotation even lets you get a good look at the dark side of the moon. You can set notifications for major phases like blue or full moons, and it even comes with extra customizable widgets and wallpapers and the ability to share any data via Twitter or Facebook. विदेशान आमकां खुबशे एप्लिकेशन्स दाखयले म्हणजे इंटरनेटा वयल्यान लॅपटॉपा आनी कंप्युटरा पर्यंत टू मोबायल फोन्स इतले सगळे जे गॅजेट्स आसा आज सगळे कडेन हे सगळे गॅजेट्स कॉमन असतात. गोंयांत तरी म्हाका दिसता आमची एज्युकेशन सिस्टम इतली सपोर्टीव आसा की हे सगळे गॅजेट्स भुरग्यां कडेन आसप कॉमन जाला. कांय न्ही जाल्यार प्रत्येक स्कुलान लॅबान तरी आसतातच इंटरनेट आनी कंप्युटर्स. तर विदेश तूं आमकां ऑल द वे आयलो आनी ही मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी सुद्दां आमच्या प्रोग्रामान तुवें हाडली. खगोलशास्त्रान भितर टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग हे तुवें आमकां दाखयलें की नॉट ओन्ली पीपल जे लोकांक एस्ट्रॉनॉमी आवडटा कोणूय आकाशा कडेन पळोवंक उत्सूक आसा जाल्यार आमी हे सगळे यूज करून जे सगळे टॅक्नॉलॉजी यूज करून आमी आकाशा कडेन पळोवन ताचो आनंद घेवंक शकतात. हे सगळे आमचे तुवें दर्शकांक दाखयलें. तुका खूब देव बरें करूं. आमच्या दर्शकांक जर आमच्या प्रोग्रामा बद्दल कितेंय सांगपाचें आसा, कितेंय कमेंट्स दिवपाचे आसा, नाय जाल्यार हे सगळे जे आमी आज शिकयलां ताचे बद्दल तुमकां एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाय, डावनलोड कशें करपाचें किंवा डावनलोड केले उपरांत तें तुमकां कळना ऑपरेट करपाक जाल्यार कितें करपाचें तें सगळें तुमी हांगा सकल आमचो ईमेल आयडी आसा, फीडबॅक एज वेल एज तुमचे क्वेरीज आसा ताजेर धाडत रावात. प्रोग्राम कसो चलता, कसो तुमकां तुमचे पर्यंत पावता हे आमकां कमेंट्स दीत रावात. अंतरिक्ष अप अप एंड अवे हो प्रोग्राम तुमचे कडेन येत रावतलो. आतां आमी 50व्या एपिसोडा कडेन लागीं पाविल्ले आसात. परतून रोखडेच मेळुया. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे ऑन गोवाज नंबर 1 चॅनल प्रुडंट मिडिया.